मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताची बरी खबर ओबेसवोड 16 वोळ 13 ते 20. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतात पावतूच जेसून आपल्या शिसाकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण दवरतात? आणि तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां जॉन बातिस्त, कोण कोण एलिजा, दुसरी कोण कोण जेरेमियास वो प्रवादियांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेसून ताका म्हणलें, सिमांव, जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणगे कडप, आनी ह्या कडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो, आनी तिचेर जैत व्हरूंक हेमकोंडाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सोर्गींच्या राजाच्यो चावयो दितलो. ज्या कित्याक संवसारान तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारान तूं हय म्हणशी ताका स्वर्गार देव हय म्हणटलो. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक ताणें शिसांक खोर आज्ञा दिली. सर्वेस्वराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.